आयची फोण्याची अपडेट दिता आसतना सगळ्यां पयलीं जो कोविड महामारी 2 वर्सां चालू आसलेली, ज्या कोविड महामारीक लागून बाकीची दुयेंसां आसली म्हणल्यार जी नेमकी पावसान जावपी म्हणल्यार डेंगू मलेरिया ह्या दुयेंसां कडेन लोकांचें दुर्लक्ष जालें काय कितें। आनी फाटल्या दिसांनी आमी पळयता जुलय ते ऑगस्ट मेरेन ह्या म्हयन्यान जवळ जवळ डेंग्यूचे केसीस भरपूर प्रमाणात वाडत चल्लेले आसा। प्रायमरी हेल्थ सेंटर फोंडेचें तशेंच फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील हे आपल्या परीन गांवांनी म्हणल्यार वाड्यांनी फॉगिंग करपाचें काम चालू केल्लें आसा। तशेंच लोकांक तेंच्यांनी अवेरनेसूय घेतल्या, कॅम्प घेतल्या, कारण खंयच उदक हें साठपाक दिवपाक जायना। आनी एखादें समज जर उदक फ्रेश वॉटर जें आहा तें एक 5-6 दीस एका स्टॅग्नंट हितूर समज जर उरलें जाल्यार हे मॉस्किटो ब्रिडींग जें आहा भितर मॉस्किटो ब्रिडींग जाता आनी तेज्या मुळे ही जी डेंगू मॉस्किटो आहा ती तयार जाता आनी त्याच मुळे खुबशे केसीस आतां वाडल्या। आनी त्याच पलीकडे वाड्यान न्ही तर काही कंपनीनी पासून हो डेंगू जो प्रसार जाल्लो आसा। आनी त्याच प्रमाणे आयज आतां आमी पळयता आयच्या तारखेक जवळ जवळ 23 डेंगू केसीस फोंड्या म्हालांत आढळल्या। आनी पण हे सगळे जे डेंगू इफेक्टेड लोक आसा ते सगळे बरे जाल्ले आसा, रिकवर जाल्ले आसा। तितूर वाडी तळावली 2 केसीस मेळ्ळ्यो, बेतोडा 2, शापूर म्हणटा थंय 2, कवळ्या 3, कुट्टी 4, सांताक्रूज तिस्क 3, खांडेपार 2, दुर्गाबाट 4 आनी एकूण मेळून 23 केसी ह्यो डेंग्यूच्यो सापडलेल्यो। पण म्हाका दिसता सगळे ट्रिटमेंट घेवन डिस्चार्ज जाल्ले आसा। दुसरी गजाल म्हणल्यार जे आमी म्हणटा की फोंड्या पार्किंग फेसिलिटीज ना आनी लोकांक पार्किंगेक लागून भरपूर त्रास सोंसचे पडटा। ताका लागून जे चेअरपर्सन आसा फोंडा म्युनिसिपालिटी शांताराम कोलवेकर हाणीच एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की येता 4थी पर्यंत जे पार्किंग खंय खंय जागो मेळटा थंय ते मार्किंग करून वेवस्थीत हे पार्किंग 4थी पयलीं हे अस्तित्वात हाडटले आनी तिका लागून लोकांक पार्किंगेक लागून खंय त्रास जावचे। आनी त्याच बरोबर CCTV जे आहा हे MP लाड फंडांतल्यान बसयल्ले ते सद्या एक्टीव ना आनी त्याच प्रमाणे जे CCTV आहा ते नव्यांनी बसोवपाक लागून ऑलरेडी ते आतां येणाऱ्या कावन्सील मिटिंगेक ते प्रपोजल घालतले आनी ते इम्प्लिमेंट करून घेतले आनी न्यू CCTV सिस्टम सगळे फोंड्या म्हालांत इन्स्टॉल करतले। ही एकंदर आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।